आमच्याकडे एक ब्रेकिंग न्यूज आयल्या ते म्हळ्यार गव्हर्नर गोंयचे आसात तांणी आपल्याले मतदान केल्लें आसा आनी ताजे विज्युअल्स आमचे कडेन आयल्या. आमी तुमच्या खातीर ते विज्युअल्स हाडटात, पळयात गोमंतक टीव्हीचेर. ताफय तांचे बरोबर दिसतात आनी मतदाना खातीर ते हांगा आयिल्ले आमकां दिसतात. श्रीधरन पिल्लय फोटोग्राफरांनी तांचे भोवती कोंडाळे केले, ते आतां मतदान करूंक वतात. हे आसात आमचे गोंयचे गव्हर्नर, गोंयचे राज्यपाल महामहिम पिल्लय. ते हांगा मतदानाक आयिल्ले आमकां दिश्टी पडटात. ते आमकां विज्युअल 7:30 सकाळी बरोबर सकाळच्या 7:30 वरांचेर तांणी आज मतदान केल्लें आसा आनी ही चित्रां आमी तुमच्या मुखार हाडटात थंयच्यान. आतां आमी हाजे फुडें आयकतले की मतदान केले उपरांत महामहिम श्री पिल्लय हांणी कितें सांगलें, हे कितें उलयलें हें आमी फुडें आयकतले. Our country is the largest democracy in the world because our adult franchise system, election system, is appreciated by the universe as a whole in the democratic process. I'm very happy, and Goa is concerned. People are peace, and normally there won't be any untoward incident in the election. That shows the magnanimity and our success of our democracy, and Goa is in the forefront of that. I congratulate the people of Goa, and I hope maximum people will cast their vote in this election. And election arrangements are concerned, election commission needs the appreciation of everybody. I congratulate them and I extend my sincere thanks to all. हे आशिल्ले विज्युअल्स आमचे गोंयचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय मतदान करतना आनी मतदाना उपरांत तांणी कितें सांगलें तें.